परतीच्या पावसाक लागून जायते कडेन भात आडवे पडला। उटंगाराचो पावस तशेंच नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन भात शेतीचे बरेच लुकसाण जाला। ताळगांवाय हीच परिस्थिती आसा। हाती तोंडाकडे आयिल्ले पीक पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्ल्यान शेतकारांचेर हुवाळ आयला। पावस आनी वाऱ्याक लागून भात सकयल पडला ते भायर शेतात उदक तुंबून राविल्ल्या शेतकारांची सामकीच गैरसोय जाल्या। पयलो जून देखून कांयच पावस नासलो। मागीर जुलय कमेज जाताच मदेकात पावस पडलो तो एकदमूच चड पडलो सामको। आनीक तेन्ना तितलो इफेक्ट जावंक ना तो। पावस जालो देखून उदक सगळें जिरोन मातयेक गेलें तें आनीक जाय तशेंच रावलें। आनीक ऑगस्टाचो म्हयनो आख्खोय ड्राय गेलो आनी तेन्ना हे आमचे तांबट हाती भायर सरपाचो टायम तेन्ना पावस जाय आसलो, पूण त्या टायमार पावस पडोंक ना आमकां। मागीर देरेपय ते 15 दीस जाले फोर्टनायट जालो पळय, पावस पडला पळय तो एकदमूच पडलो आनी ही परिस्थिती जाली पळय हिंगासर दिश्टी पडटा पळय ती। हाजे आमकां कांयच मेळपाचें ना, कित्याक उदक इतलें जालां हिंगा। कित्याक पयल्या सद्या उदक वचपाक फ्लो जावपाक वाट बंद जाले सगळीं झाडां जावन। दुसरें हिंगासर सकयल पडलें म्हणटकूच सगळे पारये येता आनी तेजेर वयर बसता आनी ते आनीक प्रेस करता आनी सकयल वयता आनी तेका मागीर उदकान तें उरलें जाल्यार तेका तुंब येता आनी तें मागीर तशेंच काडपाकूय मेळना आनी जेवपाकूय उपकारना। तेका लागून हे सगळे आमचे लॉस 4800 टोटल। तातूंतलें जर तूं 2,500 गेलें तें उरता पळय तें वयर मातशें सुकें आहा पळय तातूंतलें मेवतलें, उरलेलें मेवपाचें ना आनी कांयच तें। दसरो दिवाळे कडेन शेतकार भाताची कापणी करतात, पूण कापणे पयलींच परतीच्या पावसान शेतकारांक घाम काडला। ताळगांवच्या शेतकारांनी 4000 एकर शेती रोयल्ली, पूण पावसाक लागून 2500 एकर शेती पिड्ड्यार जाल्या। उरिल्ले पिकूय हातीक लागतलेच हाची कांयच शाश्वती ना अशें शेतकार म्हणटात। पोन्ने आसतना पडले न्हू ते थोडे आनी मोदें एकादान पारये सारके सोतायता ते पडले म्हणटा सगळें उडोवंक शकतात। आतां ते तोन्ने आतां उबें कोत्ता बांदता आनी जालें जाल्यार बरें आहा। नुकसान पावस चड पडटा न्हू, हय कांय सांगूंक जायना कशें आनी कितें पळय तें। आतां फकत आमी आतां कितें ट्राय कोत्ता बांदून उबें करून कितें जाता तें बरे भाशेन तें मेळटलें काय म्हणून जावन, पूण कितें लुकसाण जाता आनी तें आमच्यांनी कांयच सांगूंक जायना। आनीक मागीर आनीक हातीक मेळचें ना ते घडये तूं मेळूंक शकता तेका। ताप पडली आनी परतो पावस पडलो जाता वयर कोणचेचेर घडये खूब मेळूंक शकता, नाजाल्यार ती कोणची मोडोन उदकान पडटली। आतां तो वाऱ्या बारा आतां तें पडलां आतां आनी कितें वारें बारें जाल्यार घडये आनीकूय पडोंक शकता, तें कांय सांगूंक जायना। गोमंतक टीव्ही खातीर ताळगांवच्यान वर्षा आश्वेकर।